कुळेच्या सौजामळ वाठारात रेल्वे स्टेशनाच्या फाटल्यान एका अनवळखी मनशाची कूड सापडल्या। ह्या मनशाचो खून जाल्ल्याचो दुबाव आसा। पुलीस पंगडान आनी फॉरेन्सिक टीमीन घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा। जो मर गया आपका पति है, मेरा पति है क्या नाम उसका? फिलिप किस्पोटा। क्या हुआ था? कितना दिन घर में नहीं था वो? नहीं, कल सुबह 7 बजे जैसा निकला। हाँ, इधर गोवा में कितना साल हुआ रहता है? उधर 10 साल से ऊपर हो गए। इधर रहता है। हाँ, क्या प्रॉब्लम है उसको? उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं था। कोई कुछ ऐसा कुछ किधर भी था? नहीं नहीं, हाँ, तो बाद में ऐसा पूरा ये दशे में कैसा मिला वो? क्या मालूम सर कैसा ऐसा कर दिया। कितना बच्चा है तुम लोग? 2 है, दो ही लड़की 2 है? लड़की है। किधर ही लड़की पढ़ती है इधर? ये लड़की है और एक है। आम्ही कुळ्या पोलीस स्थानकाच्या हद्दीत आसा। जे कुळे रेल्वे स्थानक जे आसा त्या स्थानकाच्या फाटल्यान जी जागा आसा ते जाग्यात एक नग्न अवस्थेत एक फिलीप म्हणटा ह्या कामगाराचो मृतदेह मेळ्ळेलो आसा। पूण हांगा अशें जाल्लें वातावरण की तेजी आंगार तेजी एकूय कपडे ना, सगळे कपडे तेजे मेळटा तशे अवस्थेत सायडीन आसलेले। आनी हांगा जेन्ना पुलिसांक कॉल आयलो तेन्ना पुलिसांनी हांगा घटनास्थळी दाखल केली तेन्ना तो नग्न अवस्थेत मृतदेह तांकां सापडलो। तेका दुबाव आसल्या कारणान फॉरेन्सीक टीम जी आसा ती हांगा दाखल जाल्ली आसा। श्वान पथक जे आसा ते हांगा दाखल जाल्ले आसा। ते दाखल जावन श्वान पथकान जर शोध चालू केलो जेन्ना रेल्वे पर्यंत श्वान पथक गेले आनी मागीर परत ते परतोवपाक लागले। दुबाव आसा की हो एक खुनाचो प्रकार जावंक शकता अशी शक्यता आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर कुळेंच्यान एकनाथ खेडेकर।